सर आज तुम्ही गोमंतकाचे नॅशनल कोकोनट कॉन्क्लेव हांगा येयले कशें दिसलें? एकदम बरें दिसलें आनी असलें फर्स्ट टायम म्हाका कोण तरी हें केल्लें आसा ऑर्गनायज आनीक एक आमकां कळपाक जाय की आमचे एक माड जे आसा नाल्ल माड हे आमकां खूब म्हत्वाचें आसा आनी तेजे पासून एक जागृती करपाची गरज आनी लोकांनी रोवपाक जाय जास्तीत जास्त प्रत्येक वर्सा आनी आमकां माड म्हणटा इम्पॉर्टंट आनी आमकां नाल्ल म्हणजे आसा कसलेंय काम आमच्या देवाक धर्माचे सगळ्या कामाक आमकां हें लागता वयता नाल्ल सर आतां गोंयांत खंय तरी एक्सटिंक्ट जाता चवथी कडेन आमी पळयलें नाल्ल खूब म्हारग जाले आनीक तेजेर सर कितें सरकारान त्या वेळार आमी हें केलें की नाल्ल जेन्ना म्हारग जालो आनी चवथीच्या वेळार म्हारग जालो त्या वेळार आमी खुबशे कंट्रोल दवरलो आनी नाल्लय भायले हाडले आमचे कडेन कमी आशिल्ले नाल्ल आनी हे पळय नाल्ल जास्तीत जास्त हेंचे कडेन खूब आसता नाल्ल पूण तांकां रेट तितलो मेळना अशें म्हणटा ते म्हणजे ताका लागून आमकांय कितें करचें पडटा जेन्ना दुसरी एजन्सी आहा ते बागायतार आनी कोण आसा पळय हे सगळे रेट हें करता दवरता तेंचेय रेट आसता आनी आमचो रेट पूण आमी आमचे हेणी 24 रुपया आनी 25 रुपयान दवरला सद्या आमचें कितें कॉर्पोरेशन हय आमचे कॉर्पोरेशनान 24 आनी 25 दवरला एवढो रेट हय म्हणजे लोकांक तें आसा म्हारग पडचे म्हणून आमी हें करता दिता आनी जे हे आसा नाल्लकार जे नाल्ल तेंचे कडेन आसा ते तांकांय दर मेळपाक जाय कित्याक तेंचे माड जे आसा तेणी इतले वर्सां रोयल्या तेची देखभाल करता तांकांय मेळपाक जाय आनी लोकांकय सवाय मेळपाक जाय आनीक आमी पळयता की भायले जे नाल्ल येता ते टेस्टी नासता आमचे गोंयचे नाल्ल टेस्टी आसा बरें लागता आनीक आमकां ते सगळे कार्याक जाय पडटा आतां गणेश चतुर्थी येतली आमची गणेश चतुर्थी जाता त्या वेळार आमकां नाल्ल लागतात जावं दिवाळी फोव कसले कामां नाल्ल देंवचाराकय दवरता नाल्ल लागता देवाकय दवरता मठाकय नाल्ल हें दिवचें पडटा थंय काही लोक कितें आसा प्रमाण जाता म्हणजे वोटिंगाकय पयशे दिता हय कितें करपाक जाय म्हणटकीर सगळे हे नाल्लाक इतलें म्हत्व आसा नाल्ल आसा न्ही इवन आतां आमचे कडेन आनीकय आमकां वाडोवपाक जाय आमचे कडेन जितले एरिया आसा गोंयभर सगळे कडेन आनी हांव लोकांनी मागता प्रत्येकान आपले जाग्या भितर घरा भोंवतणी नाल्ल माड रोवचे माड तेजे पासून खुबशे उत्पन्न येता आमकां सगळे तरेचे आमकां सान्नी करपाक हीत मेळटा मल्लां करपाक तेजे मल्लां करपाक मेळटा तेजे वाशे मेळटा बाकी आमकां कातो मेळटा कात्या पासून सून करता अशें कट्टे पासून आमी कट्ट्याचेर हें करता कट्टेचेर आमी उज्या कल्ल फेर्रां बीन कोता येता म्हणजे हे सगळे माड एक माड म्हणल्यार खूब तरेचे फायदे आसा फार्मरांचो चडसो प्रॉब्लेम जाला खेती बीन खातात तेच प्रॉब्लेम जाला हय खेते पळय आसा पळय ती खेते कशें करतली खेत्याक मारूंकूय जायना बंदस म्हणजे खेते हे आसा पळय खेती रानदुकर हे जे आसा सगळे ते खुबशे आमचे पेड्ड्यार करता पूण कितें करतले तांकां नुकसाण भरपाय दितात तांकां सर रानान काय खावपाक मेळना म्हणून ते गांवांत पावतात ना तशें ना आतां मनीस सगळे ते रानां पावले न्हू रे सगळे प्लॉट करीत करीत भितर पावले म्हणजे प्लॉट करता म्हणजे तेणी वाडून वचप खंय सिटींग येता मस्त आमचे गोंय फोड्या बीन गोंय रोड भोंवता थंय चालू आसता तें पण तांकां आमी कांय करना ते बाबडे ते येवन आमकां काय म्हणटा आतां ते मनशाळे जाल्या सगळे हय तांकां मनीस आवडटा ते येता सिटीन बरी गोश्ट पूण आमी ते जनावरां कितेंच त्रास करची न्हू हांव लोकांनी मागता की ते जनावर जे आसा तिवूय आमकां जाय तांकां कोणें त्रास करची न्हू ते कोणूय कसले जनावर आसा फाल्यां वाग येयलो आनी कोण येयलो मारप ना जाय तेवूय जाय आमकां नेचराक सगळें तशें जाय म्हणून आमी हे सगळे जे लोकां कडेन मागणी करता की आमी जे आग्रीकल्चर जे आमी जे आमकां ते थोडी नाशाडी करता थंय आमी गांवरोड बी पूण कितें करतले गांवरोड पयलीं हांगसर भोंवतालो सगळे म्हणजे हे सगळे जनावरां आमी जाय आमी तांकां मारपा जायना तांकां जितले तेंचे प्रेम करता ते हे जायना ते फुरियस जायना
तेन्ना लागून आमी पळोवपा जाय मनशांनी मातशी सहन करपा जाय आमी शिकपा जाय मनीस सगळे तरेचे आमकां नेचर जाय न्हू तें जावं शिवूं जाय वाग जाय हत्ती जाय सगळें जाय कोले जाय सगळे तरेचे कितें नाका अशें ना हें सगळें जाय नेचर तेन्ना आमी तांकां सगळ्यांक प्रोटेक्शन दिवपा जाय आनी तेंची वेवस्था जी उदक बिदक पळय वयता पिवपा वयता ते तांकां त्रास करचे न्हू थँक्यू सर बरें न्हू